पेडणे सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल 70 मेरेन, मडगांव साश्ट राजधानी पणजी ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोय गोयकार गोयकारपणाची पल्स पळया सिटीग्रामांत। In November 2017, Goa police had launched Sentinel scheme, which was WhatsApp-based, and it was providing platform for the general public to report traffic violations through photographs and videos. Now, making the system automated, Goa police has launched a specific app for it. आज 2900 से अधिक ट्रैफिक सेंटिनल हैं जिन्होंने 1,18,000 से ज़्यादा नोटिसेस जनरेट किए हैं और 12 लाख रुपए का भुगतान जो ट्रैफिक सेंटिनल्स को है वो पहले ही कर दिया गया है और 26 लाख रुपए का भुगतान अभी आने वाले 1-2 दिन में किया जाएगा। ये स्कीम इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि रोज़ाना जितने फ़ोटो आते थे, करीब 2000 से ऊपर, उतने हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे और एक ट्रैफिक सेंटिनल को कई बार 1-1 लाख रुपए का रिवॉर्ड होता था और वो हमसे कहते थे हमारे कितने पॉइंट्स हुए, मेरा रिवॉर्ड कब आएगा। तो हमने महसूस किया कि ये ट्रैफिक सेंटिनल को ऑटोमेशन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज ये मोबाइल एप्लीकेशन हमारी तैयार है और बैक एंड प्रोसेस जो ऑटोमेशन है वो भी तैयार है। तो किसी की लाश देखकर, किसी का इस तरह से एक्सीडेंट देखकर हमें इसलिए पीड़ा होती है कि हमें लगता है कि हमारा ही कोई है। ऐसे एक्सीडेंट तो होते हैं सब जगह, लेकिन एक व्यक्ति के मन में यह एक आइडिया आया, इनोवेटिव आइडिया आया और गोवा के चीफ मिनिस्टर, लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर के मन में यह बात जम गई और उन्होंने कहा नहीं, इसे करिए। मैं समझती हूँ कि दूसरे राज्यों के लिए भी यह एक उदाहरण होगा। It is Rohit Devanand Naik who is the first winner of the Traffic Sentinel scheme, and he wins an Alto. And the second winner for the lucky draw, who will win a Hero Motocorp bike, is TS 977 Snehal Kadam. बार्देशान म्हापशां आणि कामुर्ले वाठारांत गेले 4 दीस उदीक ना, त्या खातीर तिडकिल्ल्या लोकांनी म्हापशां PWD वॉटर सप्लायन येवन इंजिनियराक घेराव घातलो आणि उदक ताबडतोब आमकां दिवचें म्हणून तेंच्यांनी तेचे कडेन मागणी केली। तेन्ना इंजिनियरान सांगलां आयच्या दिसा भितर तुमकां उदीक सुरळीत करतलो म्हणून। दोन दीस तुम्ही आशात ना, आयज तर उदीक ना पडले न्हू, तू सोमार हांगा ऑफिसात हांगा सांगार तुका आमी घेराव घातले म्हापसा जर आता उदी आता ते वाल सोडिना आमचं ओपन करना तू आता ओपन करना वाल तू मी तू कोणाकडे वाला तर कोण पळतो वाला ते का होई मरे आमर या का होई आमर ना तुझे वाल ते होई नाही आता ओपन करना चॅनल ओपन करना आता ओपन करना 4 दिस एका सोदता आमी ह्या प्लांटर भोंवता म्हणटा त्या प्लांटर भोंवता म्हणटा आणि फक्त ह्या करता हाऊसिंग बोर्डाक सकाळी उदीक सोडला आणि आमचे वाल बंद केले, घराकडे बंद केले, सगळे हाल करून सोडले यांच्यानी। उदीक कोणाकूच ना, 4 दीस जाले कामातले उदीक ना, कंप्लीट उदीक ना। रातची थोडी गेली टाके भरून दवरता सकाळी तांकां टायमींग तेंचो त्या टायमार टायमींग चेंज केला, उदीक कमी असले कारणान रिस्ट्रिक्ट करून प्रेशर करून तांकां दिवं दे विल गेट डेवलप। रॉ वॉटराक मातशे प्रॉब्लेम आसा, त्या दिसाचे उदक तुमकां कमी येता आनी टर्बिडिटी सुबेज आसा, फिल्ट्रेशन सारकें जायना, ताका लागून रिस्ट्रिक्ट करपाक मातशें टायमींग तेंच्यानी चेंज केला। टायमींग तेंचो आहा तितलें उदक तांकां मेळटलें, टायमींग चेंज जाल्ल्या कारणान आनी मदीं मातशें 2 दीस रॉ वॉटराची पायपलायन रिपेर करपाक म्हणून 2-3 दीस उदक ना, तशी कामां केन्नाच प्रॉब्लेम।
16 नोव्हेंबर पत्रकार दिन जालो. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान तो ऑर्गनायज केल्लो. कोणे कोणे पत्रकारितान बरें काम केलां त्यांचो तांच्यांनी सत्कार केलो. राष्ट्रीय पत्रकार दिसाच्या निमतान दर वर्सा आम्ही ज्येष्ठ पत्रकारांचो गौरव करतात. या वर्सा असेच आमचे 3 ज्येष्ठ सहकारी 3 ज्येष्ठ पत्रकारांचो भोवमान आयज जातलो. वेगवेगळ्या जी क्षेत्रां आसात पत्रकारितेची ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या पत्रकारांचो या निमतान सत्कार गौरव जाता. आयच्या या सुवाळ्याक 3 ज्येष्ठ पत्रकारांचो हांगा गौरव जातलो. Without that Almighty's force, I would have never been able to do what I have done. I never wrote for any award. I never wrote for even this felicitation function. I did it with passion. And the essence of journalism is based on these 3 rules: accuracy, accuracy, and accuracy. Thank you very much. Society, all the ills of the society, they also get flagged, and the good things which are being done by the society, they also get picked up by the media very nicely. Having said all this, the only thing which is left is the responsible media. Mr. Lopez has just mentioned in his address that this is very, very important. R&D has to be proper and all that. So some basic code of ethics, some accountability to the people, because people repose so much of faith. As I said, this is one of the credible pillars of the democracy. So that faith should not be shaken. So we all have to work towards that. So one of the things that is very clear for journalists, in the be it print, television or digital media, is responsible to inform the citizens of the world in the most unbiased way and changing nature of the world outside. डॉन बॉस्को स्कुलाच्या ऑपोजीट 2 शॉप ओपन जाल्या. ते म्हणजे एक आयस्क्रीमीचे आणि फ्रायड चिप्साचे. तरेतरेचे चिप्स आणि तरेतरेची आयस्क्रीम हांगा मेळटली. आणि आमचे 2 फ्रँचायझी म्हणजे आमी तुमकां ब्रीफ करता कितें कितें आमी दितात ते. पयली म्हणजे बॉम्बे फ्रायजान 25 तरेचे वेगळे वेगळे फ्रायज आसा कळ्ळें. मागीर ते टोर्नेडोज आसा. टोर्नेडोज म्हणजे बटाटाचे करतात अशे रावंड स्वर्लिंगशे. आनी मागीर आमचे कडेन मिल्क शेक्स आसा बॉम्बे फ्रायजाचे आनी ते बॉटल्सान दितात सगळे. आनी आमचे सगळे किचनान करतात. कांय आउटसोर्स अशें करना सगळे मटिरियल. पोटेटो बी आमी सगळे फ्रेश काडटात, हांगाच पिलींग बी करतात आनी डायरेक्ट हें करतात, फ्राय करून दितात. आतां तुमकां किचन बी दाखयलें आसतलें सो तुमकां आयडिया आयल्या उरतली. आनी बॉम्बे फ्रायजाची टोटल 33 आउटलेट आसा. मुंबय तांची 25 आसा. हे गोंयांत तांचे पयले आउटलेट. नाव दिस ब्रँड इज फ्रॉम न्यूझीलंड एक्चुअली. मागीर तो कोणे फाउंडर्स आसा ते न्यूझीलंडचे. सो आतां हो फर्स्ट टायम इन गोवा. आनी ह्या ब्रँडाची खासियत म्हणल्यार हातून भितर एक लिकर इन्फ्युजन आसता. आतां लिकर इन्फ्युजन म्हळ्यार इट इज नॉट एक्चुअली लिकर बट फक्त फ्लेवर्स दिल्ले आसा. सो हे थोडे फ्लेवर्स जावन आसा आनी थोडे नॉन अल्कोहोलिकूय फ्लेवर्स आसा. सो आतां ह्या ब्रँडाची आनी ह्या आयस्क्रिमाची खासियत म्हणल्यार ती कितें सांग, जशे बाकीचे ब्रँड्स प्रिजर्वेटिव्स घालता हांगा तो सगळो चर्निंग प्रोसेस हांगाच जातात आमचो कळ्ळी. आनी हाजी स्पेशालिटी म्हणल्यार स्लो चर्निंग प्रोसेस जाता जो. स्लो चर्निंग जातकीर कितें जाता आमकां प्रिजर्वेटिव्स घालपाची पडना. सो इट इज ऑल फ्रेशली मेड हियर. सेकेंडली आयस्क्रिमा बरोबर आमकां वॉफल्स पॅनकेक्स बी आमी सर्व करतली आनी मिल्क शेक्स बी आसतले. आतां आमचे हातून ब्रँडान द स्पेशालिटी अगेन म्हणटा ती चॉकलेट फ्लेवर्स बिकॉज द चॉकलेट आमी दुबयच्यान इम्पोर्ट करतात. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. एक्स मिनिस्टर आणि एक्स नवेली MLA Abertan Furtado
आनी आयज आपल्या ऑफिसान उणे 35 लोकांक नावेलीच्या अंडर ट्रायबल हाऊस रिपेयर स्कीम 35 चॅक्स वांटल्यो. हे चॅकी प्रमाणे 1 लाख 1.5 लाख रुपया मेळटा आपली घर रिपेर करपाक. During my tenure, when I was MLA of Naveli, there was a tribal welfare fund, and that time I had got all the tribal people together to tell them and make them aware about the scheme. In total, I had 280 forms where they had applied for house repairs. Out of that, during my tenure, I had sanctioned 112, where that time they were getting 75,000 per house for house repairs. That time all house repairs were done, and today I have got another 35 which were left from that. And now the house repairs scheme has increased from 75, it's gone to 1,50,000. So with this, I have completed a lot of promises which I had taken during my tenure. And now this full amount comes to nearly 1,36 lakhs. The first 112 sanctions and now this 35. Previously it was 75, now it's 1,50,000. So people are really happy that I am still delivering the promises that I had made during my tenure. And there are few which are yet to be delivered, and I'm sure very soon I'll deliver all that I had promised. And I should be really thankful to our Honorable CM who has sanctioned all these letters for me. Even the Minister, Tribal Minister, Honorable Govind Gowde, and the Director too, Venanza Furtado, who has really helped me to get all these forms sanctioned. I'm grateful to them also. मायनिंग फॉर्मेलिन सारख्या इश्यूचेर अजून सरकारान अजून कांयच निर्णय घेवंक ना. गोयचे एडमिनिस्ट्रेशन अजून कांयच चलना. राजन घाटेन सीएमा कडेन अशी मागणी केल्ली आसा की सीएमाचे सगळे पावर्स आनी पोर्टफोलियो एका मनशा कडेन दिवचे, जेणे करून गोयचे एडमिनिस्ट्रेशन बरें चलतलें. ह्या सगळ्या इश्यूचेर राजन घाटेन आयच्यान आमरण उपोशनाक बसलेलो आसा. पण म्हाका दिसता लोकशाही जर लोकशाहीचो काबार करून उडोवपाचें काम आयज मनोहरबाब पर्रीकार करता, म्हणूनच हांव त्या खातीर उपासक बसला. म्हाजें इतलें ताका मागपाचें मागणें आसलें की ताणें म्हणटा तें पर्यायी वेवस्था करपाची, अल्टरनेट अरेंजमेंट. जर ताका खुर्चीची इतली आवड आसा, इतलो मोग आसा खुर्चीचो, हांव देवा कडेन मागता, महालक्ष्मी कडेन हांव आनी संजय सरमळकर गेल्लो, मागलां आमी तेजें हेल्थ बरें जावचें. ताका युगान युग तीच खुर्ची आसूं न्ही, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, पण एक पर्यायी वेवस्था ताणें करपाची, कारण तें बरें जायसर आमी एडमिनिस्ट्रेशन सोडूंक जायनासली. ही लोकशायेची गळचेपी करून उडयता तो, आनी 15 लाखांचो लोकांचो अपमान करता, जेणे तुका 3-3 फाटी सुद्दां तुका हांवें कदिलेचेर बसयले. गेल्या फाटी तुका मॅन्डेट नासतना तुमी बसले जबरदस्तीचेर, कांय म्हणिना तुमकां आमी. पण जे पर्यायी वेवस्था आहा ती तुमी करपाची. हय, हांव बसतलो, हांव पर्यायी वेवस्था तितूनच आनी सांगता तुका, पर्यायी वेवस्था जी आसा तेणें सगळी आपली खाती काडून बाकीच्या मिनिस्टरांक दिवपाची, वाटपाची, आनी थंयचो एकटो कोण तरी असो दवरपाचो की तेणें एडमिनिस्ट्रेशन सगळें पळोवनी, जेणे करून एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलोवनी. आयज खुबशे लोक 3,000 म्हणजे गेल्या फावटीत आमचो स्पीकर डेप्युटी स्पीकर उलयला 3,000 नोकरी आसा खंय, अजून मेळना. इलेक्शन जेन्ना लागीं पावता पार्टी रेडी जाता, म्हणून आयज NCPन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली मांडवी हॉटेलान, आनी यूथ प्रेसिडेंट अपॉयंट केलो सतीश नारायण. तो म्हणटा कितें NCP पार्टी स्ट्रॉंग करतलो. हे हाय कमांडान ताका एक ऑर्डर धाडली, आनी आयज हो पोस्ट आमी एज अ नॅशनल यूथ ह्या नॅशनल NCPन आमी ताका आयज अपॉयंट केला, आनी हो गॅप आसलें तें आमी भरून दिला. तेच भाशेन विदीन अ मंथ जो आयज एक आनीक एक गॅप उरला ह्या आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन, तें म्हणल्यार चीफ महिला चीफ. हिवूय आमी आयज विदीन अ मंथ आमी हो पोस्ट जो वेकन आसा तो आमी भरतले. हय, नॉर्थ गोवा आमचे हय थिंगा दोनी कडेन बाय इलेक्शन हय लोकसभा. हय लोकसभा कितें आहा, लास्ट टायम जेन्ना हांव म्हाज्या लिडरा वयले गेल्लो, लिडरान प्रफुल्ल पटेलजी ताणें म्हाका सांगलां की नॉर्थ गोवा वी कूड गेट, बिकॉज लास्ट 2-3 elections वी हॅव कॉन्टेस्ट इन नॉर्थ गोवा सायड, एंड दीस इज अ सॉर्ट ऑफ प्री अलायन्स. हे आमचे आहात काँग्रेस एंड नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी,
हे चोवपाक गेल्यार अशें दिसता बिकॉज जे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी and काँग्रेस पार्टी in Maharashtra, they are together, barabar asa. So most probably it will be in Goa also, I feel it is. Yeah, amcha candidate astale by election. Coming up with a website for the youth to aware the youth. Plus I'll be making a data so that we can keep a data of all the youth who are being inducted in the committees, who are being inducted in the organizations of NCP. And I hope that I can do something good for the organization, for the state, for the youth of the state, as I am now in Goa. So being some good establishments in Goa where many of the locals also work with me. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मिळूया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.